What are you facing right now as a businessman that prompted you to do this? इज ऑफ बिझनेस झिरो. आता हॅपीनेस इंडेक्स म्हणून तांणी पयर एक मुद्दो काडला. म्हजे भितर आज एज बिझनेसमॅन हॅपीनेस इंडेक्स इज झिरो. आतां हे GDP उलयता, हांव ताजेर आनी खूब उलयता. GDP इज ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रोडक्ट. आतां GDE म्हणून आहा, ग्रॉस डॉमेस्टीक इमोशन्स. GDC म्हणून आहा, ग्रॉस डॉमेस्टीक क्रिएटिविटी. GDI म्हणून आहा, ग्रॉस डॉमेस्टीक इंटेलिजन्स. आतां हें GDE, GDI, GDC म्हजे भितरली सगळी झिरो जाल्या. लास्ट 17 वर्सां हांव धंद्यान आसा. आज कितेंय करतलो जाल्यार टेन्शन मेन येता गव्हर्मेंटाचें. म्हणजे म्हजो अर्दो टायम वता की बाबा अशें आमी केलें जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करतलो. आज भंय दिसना की तुम्ही पहिलीच म्हणतात की आपल्या तकलेक ताप असा की ना, कशी ना, चल्ला ना, काय म्हणून. पूण- नाव यू आर यू नॉट Of course. अफ्रेड दॅट देर विल बी अ व्हेरी टार्गेटेड थिंग अगेन्स्ट युअर बिझनेसेस? ऑफकोर्स ती आमी कापस्ताद केल्या न्ही, मनाची तयारी दवरल्या. कित्याक इतले तेंप आमी बरे तरेन चलयला. आतां कितेंय जालें जाल्यार लोक समजून घेतले की कित्या खातीर जालां तें. यू आर प्रिपेर्ड टू फेस दिस? ऑफकोर्स ना जाल्यार राजकारण बाबतींतलें सिंपल न्ही. आमी समाजकारणांतल्यान आतां राजकारण. बिझनेस खूप व्हडला. ऑफकोर्स It is not- we are not talking about some small enterprise. पूण कशें आसा, आमच्यो प्रॅक्टिसीस आर जेन्युइन. यू आर अ व्हेरी सक्सेसफुल बिझनेसमॅन. तुम्ही सोशल वर्का भितर कितली अशीच वर्स जाली आसा. राजकारण कित्याक? फ्रस्ट्रेशन. चान्स खूब दिले. हांवें अशें म्हणना, पूण म्हज्या बापायन आनी मडगांवकारांनी बाब दिगंबर कामतीक चान्स खूब दिलो. कितें जाता, एक स्टेज येता जाका आमी म्हणटा पळय एक सॅच्युरेशन पॉयंट, तो आतां आयिल्लो आसा. जेन्ना तुम्ही हें सांगलें की आपूण हें करपाक सोदता, जाल्यार हाऊ वॉज हिज रिएक्शन एज अ फादर? हाऊ वॉज हिज रिएक्शन एज अ बिझनेसमॅन? दत्ता बाब एज दिगंबर कामत, वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. टेल मी ऑन ऑल दीज 3 काउंट्स व्हॉट वॉज हिज रिएक्शन? पूण जेन्ना पळय हांवें ताका सांगलें तेन्ना म्हाका स्पश्ट म्हणल्यार सामकें कळ्ळें मना काळजांतल्यान की हाका हें जाल्लें जाय. कित्याक हांवें इलेक्शनान इंट्रस्ट घेवचो असो हें न्ही, मुद्दो न्ही. हाका कोण तरी भितरसून हाका बुद्द शिकोवपाक जाय. हाणें लोकांक दुखयल्या. सो माय फादर वॉज एब्सोल्युटली हॅपी. ताणें आनी एक शब्द सांगलो म्हाका. ताणें सांगलें 1985तल्यान आज पर्यंत ऑर 6 म्हयने पयलीं मोग अजून आसा, नॉट फॉर बेनिफीट. लक्षांत धरा, आपूण दिगंबर कामती बरोबर रावलो. ताणें डिफेक्शन केलें, मडगांवची वाट लायली. मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां ताका खंय खूब सजेशन्स दिल्ली, एक करपा पावलो ना. हाजेर तो खूब टिका करता. लोकांक सांगपाक वता, थोडे कडेन तो मातसो हें जाता, कशें सांगप काय म्हणून. चिराग तूं सांग आतां कितें केलें तें.